चैतन्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रप्रथम जावन हांगा उपस्थित आशिल्ल्या पुरा भक्ताले आशीर्वाद दिता सर। आयचे टॉपिक आसा हू एम आय। स्क्रीन शेअर करता। दिसता सर? वही प्रभु। ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ इंटरॅक्टिव्ह जावन दवरचे पळया। आता प्रश्न येता की हांव कोण म्हणून। सो हा प्रश्न हांव आतां सडन जावन घेनु तुमकां निमगेले म्हणू लेख्या। तुम्ही आता सांगा म्हणू ना जाल्यार कोणी येवन घेनु तू कोण म्हणून निमगेल्यार प्रप्रथम जावन घेन आमगेल मनांत कसन येता म्हणून आम्ही आलोचन करूयात वा। तेद आलोचन केल्यार आमकां खंयचे खंयचे नमुन्याचे उत्तर येवच्या पूर्व एक दोन उत्तर सांगच्या पूर्व आता तू कोण म्हणून गेलो आता कोणी आता देवस्थानात मेळताची नवे कोणी मेळताची म्हणले की तेदना तू कोण म्हणून निमगेलो तेदना फर्स्ट जावन घेन आमगेले कसन हें येता मनांत कसन येता हू एम आय हू आर यू अशी निमगेल्यार फर्स्ट आमी आमकां फॅमिलीचे कोणाल पूत कोणाल धूव तशें उडगोसित। हा सो हांव अशी मंजुनाथ कामत अशी फर्स्ट अशी उडग आसत आता मिगेले अन्नाल नांव अथवा हांव उडपीतुल्यान आस हांव अथवा ಸ್ವಲ್ಪ एक्सटेंडेड हें जाल्यार हांव भारतीय इंडियन अथवा हांव बिलोंग टू कसन वॉश एम्प्लॉय जावन आस बट हें पुरा कसन एक्चुअली आता आमकां आमी मस्तपंत आयकून आसाच की एब्सोल्यूट ट्रुथ आणि रिलेटिव्ह ट्रुथ। सो एब्सोल्यूट ट्रुथ म्हणून आसा एक जावन घेनु परम सत्य आणि अनेक जावन घेन आसा रिलेटिव्ह ट्रुथ म्हळ्यार त्या सत्याची जाल्यार रिलेटिव्ह म्हळ्यार एक काल संदर्भ अथवा सन्निवेशाक सीमित जावन आसता। सो हांव म्हाका कोण तूं म्हूण निमगेलो तेदना म्हाका मिगेल नांव उडगा आसेवचे अथवा हांव आगेले तूं अथवा मी भारतीय इंडियन अमेरिकन असल पुरा बॉडीली दैहिक जावन आशिल्ले आयडेंटिफिकेशन गुरु तू कसन आमी गुर्तुसून घेताचे आमकां त्या पुरा एक्चुअली रिलेटिव्ह ट्रुथ। रिलेटिव्ह ट्रुथ म्हळ्यार कसन रिलेटिव्ह ट्रुथ म्हळ्यार कसन एब्सोल्यूट ट्रुथ म्हळ्यार कसन कोणी सांगताचे वा? आम्ही आता सांगताची कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रुथ म्हणून सांगताची जन्माद्यस्य अतः आमी कितली की लेक्चर्स आयकलींची आध्यात्मिक जगत कसं वर्ल्ड असं त्या एब्सोल्यूट ट्रुथ असं ह्या जगतात आम्ही कसं पळयताची ते रिलेटिव्ह ट्रुथ असं रिलेटिव्ह ट्रुथ म्हळ्यार कसं ना आणि एब्सोल्यूट ट्रुथ म्हळ्यार कसं। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडोत प्रणाम। रिलेटिव्ह हरे ट्रुथ कृष्ण म्हळ्यार आमगे देहा संबंध पावलेले रिलेशना ಬಗ್ಗೆ सांगचे मिगेले मिगेल नांव अशी हांव अमकेली धुव बायल हांव तागेल अम्मा अशें पुरो म्हणचे। सो एब्सोल्यूट ट्रुथ म्हळ्यार परमात्माने आमकां आमी कशी समजून घेवचे आमी आमगेले न्ही परत आमगे स्वरूप कसले आमी परमात्माले अंश परमात्माले हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। एब्सोल्यूट म्हळ्यार आदि अंत्य कांय नाशिल्लें
वय निरंतर परमात्मा आमगेले आदि अंत्य म्हणून काही उरना नाही प्रभुजी. वय रिलेशन मारी आम्ही अमक्याल पोतू अमक्याल धुव आना असे रिलेशन जाल्ल्या वयल्यान असे असतले म्हणून लेखता प्रभुजी. सो तुम्ही करेक्ट सांगलाय दोघं जणांना. ऍक्च्युली रिलेटिव्ह ट्रुथ म्हळ्यार कसं ना, एक टाइम प्लेस अँड सर्कमस्टन्स ताका सीमित जावन असतं. ऍब्सोल्यूट ट्रुथ म्हळ्यार कसं ना, ताका त्या बियॉन्ड टाइम अथवा शाश्वत जावन गे न्हू, अथवा एक एक स्थळाक सीमित जावन ना, अथवा एक सन्निवेशाक सीमित जावन ना. हाका एक रिलेटिव्ह ट्रुथ ताका उदाहरण कसं ना म्हळ्यार तांची आमी आतां हांव आतां हू एम आय अथवा हू आर यू म्हूण आमी निमगिता ना, आमी सांगताच की हांगा कितले कोण कोण आसना. फॉर एक्झाम्पल रामकृष्ण म्हणगे ना, अथवा मधुर मंदाकिनी ताची सांगता हांव मधुर मंदाकिनी, जय गौरांगी अशी सांगताना हे आफ्टर 100 years सेम हे ट्रुथ जावन आसता. रामकृष्ण प्रभु तो तांणी रामकृष्ण जावन आसता की आफ्टर 100 years इज इट द सेम, इज इट द सेम ट्रुथ? No, it is temporary, Prabhu. No, हा no. आता फॉर एक्झाम्पल हांव मंजुनाथ कामत इज ए इंडियन, इट्स अ ट्रुथ. त्या बदाची त्या सत्याची जाल्यार त्या रिलेटिव्ह ट्रुथ कसं लायक म्हळ्यार आत्ता हांव इंडियन जाल्यार आफ्टर 100 years द सेम ट्रुथ इज नॉट एप्लिकेबल फॉर एट द टाइम, एट दॅट टाइम. ताकाची रिलेटिव्ह ट्रुथ म्हणटा. सो ह्या भौतिक लोकांतू मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वतम जाल्या निमित्त पुरा रिलेटिव्ह ट्रुथ जावन आसता. एब्सोल्यूट ट्रुथ ताका एग्जाम्पल कसं ना, उदाहरण कसं ना, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष हे शाश्वत जावन येनो कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष. आणि ह्या ब्रह्मांडांत मात्र सीमित नाही. अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक कंची ब्रह्मांड ಆಗಲಾರೆ, ಚತುರ್ಮುಖಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಗಲಾರ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಅಥವಾ 100 तोंडाशील ब्रह्माल थंय ब्रह्मांड ಆಗಲಾರ समेत सेम ट्रुथ, इट्स एब्सोल्यूट ट्रुथ. खंय गेल्यार समेत कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष. आणि तशीची खंयचे समयांत ह्या ब्रह्माला ह्या कल्पांतू ह्या दिव्य युगांतू कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. अनेक कितलिकीची 100 ब्रह्माल नंतर दिवसांत तेदन समेत कळल्यार समेत कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. सो एब्सोल्यूट ट्रुथ म्हणटना त्या खंयचे काल अथवा त्या खंयचे प्रदेश अथवा सन्निवेश हक्क सीमित जावन गेनू ना. जाल्यार आम्ही हे क्वेश्चन आम्ही हू एम आय म्हणून निमगितना आम्ही केन्नाय कसन आलोचन करताची, केन्नाय रिलेटिव्ह ट्रुथ हाजी प्रकार आम्ही आलोचन करताची. सो रिलेटिव्ह ट्रुथ म्हणून आलोचन करताना आमगेले सेन्सस इंद्रिया खंयची आमकां कसन गोचर जाता अथवा कसन आमी पळोव येता, कसन आयकूं येता, ताजे प्रकार आमी पुराची आलोचन करच्याक स्टार्ट करताची. आणि विज्ञानी त्यांनी सांगच्या पूर्व कसं नाही हू एम आय म्हणून गेल्यार आय एम मेड ऑफ केमिकल्स. केमिकल्स म्हणून म्हळ्यार H2+O ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साइड पुरा एक मिक्स जावन गे न्हू एक देह आयला. आणि हावांची देह आणि मिगेल अस्तित्व इतलेची म्हणून ताकाची डिस्कवर युअर सेल्फ अंतू एक प्रभुजी सुंदर जंगेन कसं सांगताची म्हणारी एम आय ए बंच ऑफ केमिकल्स वर्थ ₹400. आता एक पुरा केमिकल्साच्या हांगा आमी चित्रांत पळयता आसाची मस्त नमुन्याची पुरा केमिकल्स पुरा आसाची. हाजी पुराची एक आमी ऍड केला री हाजी व्हॅल्यू कितले म्हणून 400 की 4000 की कितले 40,000 की इतले आसा म्हणले की जाल्यार एकलो आता मर्सिडस बेन्झ एक 2
20 lakhs or 50 lakhs कार वता असताना कसं एक ऍक्सिडेंट जाल्ले कुडले फर्स्ट ऍक्सिडेंट जाल्ला तेदना ₹400 or ₹4,000 ಅಂತೂ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನುಷ್ಯಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ वच्च फर्स्ट प्रेफरन्स दिता की अथवा 50 lakhs काराचे त्या ब्रेक जाल्ले म्हणून फर्स्ट त्या गॅरेजा व्हरच्या पळयताचे आमी सो ते प्रश्न आम्ही निमगी लालतेदना ऑब्वियसली सहज जावन घेनु आम्ही त्या मनुष्याक हॉस्पिटलाक आपोवन व्हरताची हांगा प्रश्न येता कसन म्हळ्यारी मनुष्य केमिकल्स तुलेन जाल्लो असल्यारी ताका ते 50 lakhs काराक चड प्रामुख्यता दिना अशी हक्क मनुष्य कसले चड प्रामुख्यता दिता आसाची तागेल बरे केमिकल्स जाल्लो तागेल वर्थ ओनली 400 अथवा ₹4,000 आसच्या पुरो जाल्यार ताका कसले चड प्रामुख्यता दिताची सो लॉजिकली समेत पळोवच्या गेल्यार समेत आमकां कळत की आय एम नॉट bunch of chemicals फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कसन म्हळ्यारी आमकां इमोशन्स म्हणून आस आत कोणे सवले म्हणले कुडले बेजार जाता कोणे आमकां चड होगळिले तेदन खुशी जाता हे इमोशन्स रडताची हसताची अथवा केलोपंत नृत्य करताची केलोपंत बेजार आसताची अशे इमोशन्स हे केमिकल्साक येवच्याक साध्य ना सो वी आर नॉट म्हळ्यार कसं मेड ऑफ केमिकल्स म्हणून अर्थ कोण घेवका जाल्यार सेकंड पॉइंट कसन म्हळ्यार आमकां इमोशन्स सो हे एक पार्ट ऑफ एनालिसिस अनेक टाइप ऑफ एनालिसिस पळयतना आम्ही सांगताची कसं मिगेल हातू म्हणून सांगता अथवा मिगेल दोळो मिगेल हार्ट मिगेल हृदय अशी सांगताची मिगेले म्हणून सांगताची आय एम नॉट लेग हांवची हातू म्हणून सांगन हांव हातू हांव पायू अशी सांगनाची मिगेल पायू म्हणून सांगताची तशें जाल्यार मिगेले म्हणचे असल्यार देन हू एम आय म्हणून प्रश्न निमगून घेवं सो दिस इज अ लॉजिकली समेत आम्ही पळोवन घेताना हू एम आय म्हणून हें करताना तेदन समेत एक उत्तर मेळता कसन म्हळ्यार हांव मिगेले हे दिसतासचे हाता तुलेन विंगड एंटिटी जावन आस हांव मिगेले हृदय न्ही तो हांव मिगेले पाय न्ही हांव मिगेले हात न्ही आय एम समथिंग डिफरंट हांव अंत तुलेन समथिंग ಸ್ವಲ್ಪ विंगड जावन आस तशें जाल्यार ते विंगड जावन आशिल्ले कोण ते कोण तो पर्सनॅलिटी कोण तो म्हणून अशी अनेक प्रीतीर आलोचन केल्यार समेत आमकां अशी एनालिसिस केला तेदना विंगड नमुने आन्सर मेळटा की आम्ही हे भौतिक देह न्ही अथवा आम्ही केमिकल्स तुलेन जाल्लो न्ही म्हणून आणि थर्ड एनालिसिस आम्ही करचे वताना आम्ही म्हणटाच की कोणे तरी देह सोडला तेदना तो गेल्लो ही लेफ्ट द बॉडी ही तर लेफ्ट द बॉडी म्हणताना बॉडी थंय असताना ही लेफ्ट म्हळ्यार ऍक्च्युली हू लेफ्ट त्या प्रश्न येता सो अशी पुरा आम्ही लॉजिकली अथवा सायंटिफिकली समेत आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕಷ जावन आलोचन करताना आमकां उत्तर मेळत की आय एम समथिंग डिफरंट फ्रॉम दी बॉडी हांव ह्या देहा भौतिक देहातुल्यान हांव ಸ್ವಲ್ಪ भिन्न जावन आशिल्ले एकलो पर्सनालिटी व्यक्तित्व म्हणून ताकाची शिला प्रभुपाद केदनाय एक सुंदर जावन आशिल्ले तांणी काणी सांगताची लिक्विड ब्युटी स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्युटी ह्या कितले जाणांक वता सर स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्युटी कोणी सांगता वा स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्युटी केन्ना आयकली वे ह्या स्टोरी सो
एक चंद भारी चंद जावन अशी एकली युवती असता. भारी चंद असता ती, ताका एकलो युवक अट्रॅक्ट जावन सोडता. आणि तो येवन न्हू कसं सांगता, म्हाका तू वाडीक जा. तर तेदन ती कसा म्हणता, हा तू खंडित वाडीक जेता ज्वेलरी तू 10 दिवसानंतर यो म्हण. जायता म्हणून तो कुशेरी वापस होता. ही कसं करता ती त्या 10 दिवसांत फर्स्ट डे एक ते लूज मोशन जावच्याक आणि ओंकू जावच्याक ते पुरो मेडिसिन्स ते घेता. आणि हांग चित्र पळयता सो ती स्टार्टेड ओमिटिंग ओंगचे आणि मलमूत्र विसर्जन जाता. अशी जावन 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 ते ती पुरा कसं ओंकीले त्या पुरा एक एक हांत ती काणगेन दवरता एक भरणींत. आणि 10 दिवस अशी जाता ओंगता, लूज मोशन जाता, पुराची सपूर जाता अशी पळयता आसाची. एक मिनिट. सो अशी सपूर जावन गे न्हू एक नमुने तिगेल ब्युटी पुरा एक नमुने चंदाय वसून असता. तो येता आता हा ही म्हाका आतां वाडीक करून घेता जहा म्हणटा म्हणून हो लाय करून स्वप्न पळोवन घेवन कुशेर जावन घेवन येता. तेदना ती बागील ओपन करता. तेदन बागील ओपन केला तेदना तो निमगीता म्हाका ते चेल्लीक पळोवका. कोण चेल्ली ती अशी अशी आशिल्लें म्हणून एक्सप्लेन करता. हांवाची ती म्हणून ताका नमगुचाक जायना. तेदना ती कसन म्हणता तू कशी अशी इतली कुरुपी जावन गेनू आताची एक नमुने पुराची वेट लूज जावन गेनू अशी दिसतास तू म्हणून तुगेल तू इतली चंद आशिल्ली म्हणून तो निमगीता. ताकाची ती कसं म्हणता हांव मिगेल चंदाय पुरा ते भरणीन तू स्टोर करून दवरला. तू वचून गेनू ते भरणीन पळय मिगेल ब्युटी कसं गेनू सांगता. तेदना तो वचून गेनू ते भरणी ओपन करता. तातूंत कसं नसता ऑल एबनॉक्शियस हॉरिबल पुरा सब्जेक्ट्स मल वॉमिटिंग मूत्र ते पुरा हॉरिबल. तेदना ताका कळता कसं नाही ब्युटी बदलची सो कॉल्ड ब्युटी म्हळ्यार कसं नाही देहाचे सो कॉल्ड ब्युटी ऍक्च्युअली ದಾಸತನಿ ಸಮೇತ ಕಸ ಸಂಗತಾಚಿ ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತುಣುಕು. ದೇಹವು ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತುಣುಕು. ದೇಹ कसन निमित्त जावन्स ऍक्च्युअली देह पळोवचे गल्ला री आम्ही आता हे एक स्किन आसता भायर स्किन ते गोरे जावन गेनू फळा अशी जता असलं तेदन कसं दिसता भारी चंद म्हणून दिसता. जाल्यार ही कोण साक्षात्कार बदलून असता तो बरे देह पळयना. ताका ते देहाचे भितर पुरा कळता देह पळयता कसं न्हय ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತುಣುಕು ದೇಹವು ಮೂಳೆ ಮಾಂಸ म्हळ्यार कसं बरे मांस ಅಥವಾ मल ಅಥವಾ कसं रक्त मज्ज अशी पुरो ऑल obnoxious एलिमेंट्स. सो दॅट प्रभुपाद स्टोरी कसं सांग म्हळ्यार मेटिरियल ब्युटी म्हळ्यार कसं न्हय लिक्विड ब्युटी स्टोरी. लिक्विड ब्युटी म्हळ्यार त्या भरणेंत खंयची कसन ते तीन बोर्न दवरला त्या पुरा दॅट इज अ लिक्विड ब्युटी सो कॉल्ड ब्युटी म्हणून. ऍक्च्युअली ब्युटी म्हूण गे न्हू ना कसं लायक म्हळ्यार देह समेत पंचमहाभूता तुलें जावन आसता. देह सोडली मागीर पंचमहाभूत ताजितले एक अर्थ विथ एंटर्स अर्थ अगेन वॉटर एंटर्स वॉटर अगेन. इज अ टेम्पररी बॉडी मेळ्ळा तितलेची. ताकाची शिला प्रभुपाद कसन सांगता
एक लायक सुंदर जावन आशिल्लो श्लोक आसा. यस्यात्मबुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वदिक्कलत्रादिषु भौम इज्यति यत्तत् बुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकरः. आम्ही वन हू आयडेंटिफाईज विथ द बॉडी देहाक कंची देह कफ वात पित्त कफ वात पित्त जावन आशिल्ले हे देह आणि हे देहाक संबंध पट्टिले मिगेल बायल मिगेल बामणो मिगेल चेडू मिगेल रिलेटिव्स आणि मिगेल हे कसं पूजनीय जावन आशिल्ले देश अशी पुरा आलोचन करता. तक तक कसं कत्ते कत्ते हे म्हळ्यार गड्डव गडवाके बेटर नो बेटर दॅन एन ॲस. सो तकाची कोण शास्त्र चक्षुतुलन पळयता अथवा कोण दिव्य चक्षुतुलन पळयता तो केन्नाय भायर आशिल्ले ते बरे भौतिक देहाक पळयना. बट रियल कोण तो पर्सनॅलिटी कोण तो ते आम्ही पळय. डार्विन्स थिअरी ऑफ इव्होल्युशन डार्विनान कसन सांगले म्हळ्यार पुराची विंगड विंगड नमुन्याचे स्पीशीज स्लोली इवोल्यूट जाल्ले कशी केमिकल्सांतुल्यान इवोल्यूट जाल्ले आणि मनुष्य कशे आयलो मंगनिंद मानव अशी पुरा केलो रॉंग थिअरीज पुरा तांणी सांगल्या. ताण ऍक्च्युअली ते पद्मपुराणातुल्यानची ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ಯನು ತಗೆಲೇಜ್ ಕಸಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೋನ್ಗೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ कोरू पळयला जाल्यार ते ताका चड डीपर शास्त्राची नॉलेज ना आसतील निमित्त कसकी अर्धंबर्ध कसकी प्रेझेंट केला जाल्यार तागेल थियरी रॉंग म्हूण प्रूव जाता. कसलेक म्हळ्यार मांकडातुल्यान मनुष्य आयलो असल्यार आत्ता समेत आनी मस्त मस्त स्पिशीस ऑफ मांकड आसाची तांणी कसले आसाची तांणी कसले मानव जयनीची अथवा तागेल्या थियरी पुरा स्पीशीज 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाईफ कसं त्या विवरणे दिना तांचे ಬಗ್ಗೆ. ताकाची डार्विन्स थियरी ऑफ इव्होल्युशन ते कसं सांगता आम्ही मांकडातुल्यान आयलीची त्या केमिकल्सातुल्यान आयलीची त्या पुरा प्रूव्स टू बी रॉंग. जाल्यार रियल थियरी ऑफ इव्होल्युशन कसं ऍक्च्युअली शास्त्रा प्रकार कसं सांगता 9 ಲಕ್ಷ 9 lakhs ಆಫ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾರಿ ಫಿಶಸ್ ಅಸಲ್ ಪುರ ಜಂತು ಅಸಾಚಿ ಕಡೆರಿ 20 lakhs ಸಸ್ಯ ಬಳ್ಳಿ ಅಸಲ್ ಪುರ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಸಾಚಿ 11 lakhs ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಅಸಾಚಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನಿ 10 lakhs ಅಸಾಚಿ आणि 30 lakhs ऑफ एनिमल्स विंगड विंगड नमुने प्राणी असायचे आणि मनुष्य योनी कितल्यास 4 लक्ष. सो 4 लक्ष मनुष्य योनी समेत कशी विंग लिट जावन आसाची आम्ही कशी खंयची रीतीर आधारार सांगेत मनुष्य 4 लक्ष स्पीशीज कोणी सांगतावा कसं लायक 4 लाख स्पीशीज आसाची मनुष्याला आम्ही खंय खंय पळयताची विंगड विंगड नमुन्याचे. आफ्रिकान तशी जन कशी आसाची अथवा एक काडूवासिಗಳು म्हळ्यार एक रन्नान तांणी आसताची तांणी समेत मनुष्य जावन आसताची केलोपन तांणी वस्त्र घालन आसनाशी अथवा तांणी अर्ध वस्त्र घालच्या पुरो तांणी रानांत आसताची तांणी समेत मनुष्य स्पिशीसांतू येताची. अघोरीस प्रभुजी अघोरीस इंडिया तू हा तांणी जाल्यार तांणी एक नमुने विंगड एक नमुने आध्यात्मिकवादी टाइप म्हणून सांगेत हांव म्हणटा स्पीशीस. आता स्पीशीस म्हणटाना ಆದಿವಾಸಿಗಳು म्हणून ऐकलिवे ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಸೊ ಆದಿವಾಸಿಗಳು म्हणून असताची ಅಥವಾ ಕಾಡುವಾಸಿಗಳು तांणी ಕೆಲವು जन पुरा ऍक्च्युअली अशी
मनुष्याक खत्तल केलो जन समेत आसाची तांगे नेचर्स पुरो विंगड ताकाची 4 लक्ष केन्नाय एक जावन गेनु जियोग्राफिकल लोकेशन मरुभूमीन तसच्या पुरो रನ್ನಾन तसच्या पुरो अथवा पर्वत प्रदेशान तसच्या पुरो अथवा तांगेले विंगड विंगड वर्ण अथवा आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अशी अथवा डिफरंट लेवल ऑफ स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेस अथवा तांगेले बेस्ड ऑन डिफरंट टाइप्स ऑफ कर्म विकर्मीस म्हणताची अथवा सकर्मीस म्हणताची भक्तांक भक्त आणि अकर्मीस तशी सो अशी विंगड विंगड स्पीशीस असं 84 lakhs योनीस असाची हांतू बद रियल इवोल्यूशन कशी जाता म्हळ्यारी फस्ट फिशातुल्यान कडे सस्य कडे क्रिमिकीट कडेरी पक्षी कडे प्राणी कडेरी लास्टाक ह्युमन बर्थ मेळता म्हणून दॅट इज द रियल कसं ना ह्या शास्त्रा प्रकार आमकां रियल थियरी ऑफ इवोल्यूशन सांगला सो आता आम्ही अर्थ करून दिता आसाची कसं म्हळ्यारी आता पॉइंट कशें अर्थ आसा म्हळ्यार आमी केमिकल न्हय म्हूण कळ्ळें आमी हे हातू अथवा ह्या भौतिक देह न्हय म्हूण न्हू आमी कळ्ळें अथवा हू एम आय हांव म्हणटालो हे हाजीतुल्यान विंगड आस ताकाची शास्त्रांतू कसन सांगता आसाची म्हळ्यार ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव गुरुकृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता बीज आता ह्या चित्रांत पळयता आसाची हांव म्हणलालो हांव ब्रह्मांडांतू भ्रमण करता असो केला पंत हस्ती जत्ता केला पंता देवते जत्ता मंकड जत्ता डुक्कर जावचे पुरो इकडे अपास मनुष्याल देह मेळचे पुरो ब्रह्मांड भ्रमिते अशी भ्रमिते भ्रमण करतास कडेरी भ्रमण करतास भ्रमण कोरून एक कन्क्लुजनाक कसं येता म्हळ्यारी म्हाका हे भौतिक लोकांतू कसनेची सूख मेळताना म्हाका आनंद मेळताना आय एम नॉट हॅपी कसले म्हळ्यार पुराजनाक सोदिता आसचे हॅपीनेस एवरीबडी वॉन्ट हॅपीनेस पुराजनाक खुशे आसता म्हणून आश आसता एक इवन ते माज्जर अथवा सुणे कसन पळयल्यार समेत पुराजनाक खुशेर आसता जाल्यार हांव इतली भ्रमण केले हांव एक पंत देवते जाल्ले एक पंत मनुष्य जाता अथवा माज्जर जाता कसने जाल्यार ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव अशी ह्या कोण आय एम नॉट हॅपी आय एम सफरिंग हांव सफर जाता असं म्हणून त्या केदन येता त्या जीवात्माक केदन येता तेदना तो आलोचन करता कसन म्हळ्यार बद हांव कोण हांव आनी कसलेक हांगा सफर जाता सो दिस इज द पॉइंट एक्चुअली दिस इज द पॉइंट वेर तागेले कसन तागेले आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट जावचे पॉइंट है हू एम आय म्हणून तो ताका प्रश्न न्ही दिस इज द पॉइंट कसन म्हळ्यार हांव खंयतुल्यान आयिल्लो हांव कसलेक सफर जातास इतली पुरा केल्ली मागीर समेत हांव जॉबा वतास इतली चेडवां ओड केल्ले इतली म्हगेले चेडवांक सेवे करता बामणा सेवे करता पुरा केल्यार आय एम नॉट हॅपी हांव बदच सफर जातास ताकाची जाल्यार बदची हांव कोण दिस इज द पॉइंट अहम ब्रह्मास्मी तदंत आन्सर कसं म्हळ्यार अहम ब्रह्मास्मी हे अहम ब्रह्मास्मी म्हणून सांगताना ब्रह्मन म्हणताना विंगड विंगड आध्यात्मिकवादी त्यांनी हे विंगड विंगड पॉइंट अँगलार पळयताची आता फॉर एक्झाम्पल हांगा तुल्यान हांगा बैसून घेवन हांव थंय दूर आशिल्ले कार पळयल्यार म्हाका ते एक अँगलार मात्र ते कार दिसता कसं म्हळ्यार दोन्ही टायर दिसच्या पुरो अथवा एक इंडिकेटर दिसच्या पुरो तशी सो जाल्यार तो अनेक दिक्कन तुल्यान पळयता आसतना ताका 3 टायर दिसच्या पुरो तशीची हू एम आय हांव कोण म्हणून पळयताना विंगड विंगड आध्यात्मिकवादी त्यांनी विंगड विंगड अँगलार पळयताची विंगड विंगड अँगलार पळयताना विंगड विंगड रितीरी दिसता
सो त्या तकाची भगवद्गीता यथा रूपा नंतू श्रीला प्रभुपाद मस्त सुंदर जाऊंगेनो पुराची क्लियर करताची डाऊट फर्स्ट जाऊंगेनो आम्ही कसन अर्थ गोन घेऊ का हुआ मैं अहम ब्रह्मास्मि म्हणता ना न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम् सो कृष्ण सांगता नेवर वॉज देर ए टाइम म्हणा तू तू नत्तीले हाव नत्तीले टाइम ना मळरी आम्ही शाश्वत जाऊन गेनो हा अस्तित्व ಅಂತ ಶಿಲಿಂಚಿ ಅಥವಾ न भविष्यामः मळरी भविष्यांत समेत आम्ही आसनाची म्हणची समयो आसना म्हणगे तकाची हा बेसिस वैरी सनातन शिक्षा चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी क नॉलेज दिताना तगेले एंटायर कसने सनातन शिक्षा तो एक श्लोका वैरी बेसिसा वैरी सांगता त्या कसने त्यांची जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ती भेदा भेद प्रकाश सो ह्या श्लोका वैरी सनातन शिक्षा एंटायर सनातन शिक्षा सनातन गोस्वामी क श्री चैतन्य महाप्रभु दिता ते कसन म्हणरी हा बद हाव कोण हू एम आई म्हणगेनो फर्स्ट आम्ही आणि कोणी क्वेश्चन निमगी ना फर्स्ट भायर तुलेन सांगच्या पुरो हाव सो अँड सो हांव हे म्हणगेनो जलरी भितर तुलेन आमकां कसन गोत्तस का म्हणरी कृष्णेर नित्यदास एक मिनिट तो त्या जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास सो हाव कृष्णाले नित्य दास हाव जीवात्मा सो that point is the beginning of the spiritual life आमगे आध्यात्मिक जीवनाचे बिगिनिंग कसन म्हणरी हे आम्ही अर्थ कोण घेवचे की हाव हे भौतिक देह नाही हाव नित्य कृष्णाल नित्य दास सो ह्या पॉइंट आम्ही केदन येताची तदना पॉइंट येता ओके कृष्णेर नित्यदास मिगेल स्थान कसने कृष्णा स्थान कसने ಹಂಗ ಕೆಲವು ಜನ ಚೂಕಿ करताच ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಯಾವಾದಿಸ್ತ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಸ್ತಾನಿ ಚೂಕಿ करताच ಜಲರಿ ಕಥಾ ಉಪನಿಷದಂತೂ ಬಾರಿ ಚಂದ ಜಾಂಗಿನು ಸಂಗಿಲಸ್ ಕಸನೆ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಸ್ ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹಿನ್ ಬಹುನಾಂ ಯೋ ವಿದದಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ಸೊ ಹೋಲ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ कोरचिकते केदाय आत्म साक्षात्कार आणि भगवंताल साक्षात्कार पॅरलली होत असत सो आम्ही कृष्णाला स्थान सम अर्थ कोण घेऊ का आमगेल स्थान आम्ही सम अर्थ कोण घेऊ तेदना आमका करेक्ट आन्सर मिळत की हू एम आई सो आमका ते कळलंय कृष्णेर नित्य दास त्याच्याला कृष्णाल स्थान कसं नाही ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम सो ईश्वर परम कृष्ण कृष्णाल स्थान कसं आहे देवादिदेव अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक देवोत्तम परम पुरुष सो ह्या पॉइंट येता आणि उपनिषदांतूय कसं सांगला मस्त जन शाश्वत जावन आशिल्ले जीवात्मसाची पर्सनालिटीज आसाची नित्यो नित्याना चेतनस चेतनाना जलरी एको बहुनाम एकलस तो विंगड पुराजनाक मेंटेन करता तो कोण म्हणून उपनिषदान डायरेक्टली सांगनी जलरी ऑफकोर्स कसं नाही परब्रह्मन ब्रह्मन परब्रह्मन परब्रह्मन कोण कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सो ह्या पॉइंट आम्ही
समजावन घेऊन अर्थकोन घेवेत. सो तकाची शिला प्रभुपाद समेत लेक्चर दिताना हु एम आय म्हणून लेक्चर दिताना ब्युटिफुली सांगताच कसं नाही कृष्णाल स्थान कसा म्हणून करेक्ट जाऊन अर्थ कोण घेऊ का यस्यैक निश्वसित कलम अतावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. गोविंद कृष्ण गोलोक वृंदावन धामांत आशिल्लो तो पुराजे सर्व कारण कारणम आणि तो महाविष्णू कंचे हे भौतिक लोकाची सृष्टी करता तो कला विशेष कला म्हळ्यार अंश अंश ಅಥವಾ विस्तृत प्रथम विस्तृत रूप बलरामातुल्यान चतुर्व्यूह येता पृष्ठ तंतु मूल संकर्षण तुला नारायण येता नारायणातुल्यान सेकंडरी चतुर्व्यूह तंतु महासंकर्षण तुला महाविष्णू येता. महाविष्णू पोर्शन ऑफ पोर्शन तो हे भौतिक लोकाचे सृष्टी करता. सो हांगा कृष्णाल स्थान आमकां करेक्ट जावन घेवन कळता. कृष्णाल स्थान कळला तेदना जिवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास आम्ही कृष्णाल शाश्वत जावन आशिल्ले सर्वेंट मी आत्म जीवात्म घेवन कळता. तशें जाल्यार श्लोक पळय आता मी कृष्णेर तटस्थ शक्ती भेदाभेद प्रकाश सूर्यांश किरण याचे अग्निज्वालाचय स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ती हया. सो हांगा कृष्णेर तटस्थ शक्ती म्हणून सांगला. कसले तटस्थ शक्ती म्हणून सांगला जीवात्मा कसले तटस्थ शक्ती म्हणून सांगला. ऍक्च्युअली जीवात्मा अंतरंग शक्ती नवा जीवात्मा हमेशा डिपेंड जावन आसता ताका ते तटस्थ शक्ती. जीवात्मा केन्नाय कसं जावन आसता डिपेंड जावन आसता तो ही अपरा प्रकृती म्हळ्यार इंडिपेंडेंटली ताका कसले करूं जायना. ही इज डिपेंड अपॉन लॉर्ड. ते अपरा राधाराणी काही प्रकृती जायना ते ऍक्च्युअली राधाराणी काही जायना अथवा गोपीज तक काही जायना. दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऍक्च्युअली ज्याला त्यांनी अंतरंग शक्ती म्हणून घेताची. आमकां जीवात्मा कसले तटस्थ शक्ती म्हणताची. आम्ही कृष्णाले नित्यदास त्याके तर आम्ही तटस्थ शक्ती प्रभुजी हांगा तांगेला म्हणके कृष्णेर ಸ್ವಲ್ಪ नित्यदास म्हणून सांगला. वय नित्यदास आणि त्याला आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कृष्णेर ಸ್ವಲ್ಪ तटस्थ शक्ती ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ಮಣ್ಕೇಸಿ ಅಮ್ಕಾಯ್ ಕೆಲವು ಸಕಡೆ ಗುಣಸಚ್ಚಿ ಗುಣಮಟ್ಟ गुणसची ಕೃಷ್ಣಾಲೆ नित्य दासदावनच आम्ही आणि क्वालिटी वाईज आमकां थोडी थोडी सकडी कसं म्हणटाचे अणू आम्ही वय अणु ते अणु आशिल निमित्त आम्ही आध्यात्मिक लोकांतू आसका ना आमकां तटस्थ शक्ती कसले म्हणटाची. भिन्नाई अभिन्नाई आसाची म्हणून प्रभू म्हळ्यार सूर्याल रेस ಒಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ म्हण येता ताच्यान भिन्न आसा म्हण येता. समुद्राचे एक ड्रॉप उदक वय ते अणु आणि विभू म्हणून जाल्ले ते आमकां प्रभू कळ्ळी की ते अणु आणि विभू जाल्यार तटस्थ शक्ती म्हणून कसले सांगता. प्रभुजी मे बी आम्ही कृष्णाक सेव कर न्हू इवन आम्ही तागेले त्या शक्तीन त्वरे वचत या आम्ही मेटेरियल हंत आसू न्हू अनदर ऑपोजिट शक्ती वरे आसत. सो वी बहिरंग हॅव शक्ती बोथ द yes कॅपॅसिटीज. yes both the choices capacities म्हणा choices. सो जीवात्माक एक चॉयस फ्री विल कसं ना हंग आम्ही पळयता आसची वैरसची कसं ने आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ धाम तो गसची कसं ने भौतिक धाम भौतिक लोक. भौतिक लोकांतू पुराची आम्ही अस्तव्यस्त पळयत आसची.
जीवात्मा तटस्थ शक्ती भेदाभेद प्रकाश. जीवात्मा तटस्थ शक्ती कसल्याक म्हणताची? आम्ही आमगेल इच्छे प्रकार डिझायर डिझायर प्रकार आम्ही आध्यात्मिक लोकांत असेत, अथवा आमगेल इच्छे प्रकार आम्ही भौतिक लोकांत असेत. आम्ही आध्यात्मिक लोकांत की अथवा भौतिक लोकांत की हाचे डिसाइडिंग फॅक्टर कंचे? अवर डिझायर. डिझायर. आम्ही कसले भौतिक लोकांत असताची प्रश्न निमगेला आम्ही आता कसले हंग असताची भा आता मी झूम करता असताची हंग पुरा काळो कस पुरा रात्री जल्ला आम्ही आता हांगा कसं नाही एक बँगलोर केलवचन बॉम्बे की काही की तो दुबई की काही की असच आम्ही आमगेल कसले कर्म कंगस कर्म आसा नाही कर्म पुरा अस वही जलरी कर्मा के आम्ही पूड आम्ही इच्छा कृष्णाला कृष्णाल म्हणकेली ಸೇವೆಕಂತ ಓಕೆ कृष्णाला वेरी ईर्षे असून आम्ही तागेला म्हणकेची स्वतंत्र धावनासका म्हणून प्रयत्न करताचे. त्याचे मूल कसं ना डिझायर. डिझायर आमगेल इच्छे आमगे प्रकार हंग असताच आम्ही आमका हंग आसका म्हण असत आमगेल इच्छे वी वॉन्ट टू बी इन द मेटेरियल वर्ल्ड. हंगा तिथली जीवात्मा पुरा भौतिक लोकांत असच. कसले भौतिक लोकांत असची? आमगेल इच्छे हंग असचे अवर भोग करचे. डिझायर. तकाची 15.1 तंतु एक वृक्ष बनियन ट्री ताचे ಬಗ್ಗೆ विवरण केलं. त्याचे प्रतिबिंब नैन उलट दिसताना त्या प्रतिबिंब त्या प्लेन ऑफ मिरर त्या कसं ना वैरची भाग स्तुतीचे त्या प्रतिबिंब पळयताना तो गु दिसता. तशीच आध्यात्मिक लोकांतू टॉप मोस्ट आशिल्ल्या हांगा मोस्ट डिग्रेडेड जावन असता. कृष्ण लोकांतू आध्यात्मिक लोकांतू कृष्ण प्रेम इज द हायेस्ट मोस्ट एक्झाल्टेड. ज्याला भौतिक लोकांत त्यांची कृष्ण प्रेम प्रतिबिंब जाऊन घेऊन येता आणि कसं सेक्स डिझायर इज द मोस्ट अबॉमिनेबल म्हणून घेता. ते कसं लेक प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कसं म्हळ्यार आध्यात्मिक लोकांत कसं नस ते पुरा भौतिक लोकांत अस ज्याला परवर्टेड फॉर्मार अस थंय पुरा नित्य जावनच शाश्वत जावनच ज्याला हंगा पुरा अनित्य जावनच थंय पुराची फुल ऑफ नॉलेज हंग पुरा फुल ऑफ इग्नोरन्स पुरा डार्कनेस म्हळ्यार इग्नोरन्स अशी. तकाची जीवात्माक एक फ्री विल अस कसं म्हणारी तुका इष्ट असून तुगेले इच्छे प्रकार तू आध्यात्मिक लोकांतू आशेत अथवा तुगेले इच्छे प्रकार तू भौतिक लोकांतू आशेत. जीवात्म तटस्थ शक्ती ಕೆಲವು जीवात्म कसन ಲೆಕ್ಕ म्हणारी हाव भौतिक लोकांतू आरामे रही अस कसने हंग आरामे नीद कडेयत मिगेले चेडू मिगेले बामणू कसने आरामे री आता शिया गाल कशी अस 6-7 गंटे तनक नीद कडेयत कुशेरच नव्हे हाव. जलरी जीवात्मा आध्यात्मिक लोकांत अशील जीवात्मा पुरा कसन त्यांनी पुरा कृष्णाल सेवेन तू आनंद घेताची. तकाची जीवात्माला एक धर्म कसन म्हणारी धर्म म्हणारी नेचर कसन म्हणारी सर्विस सेवे करची एस्पेशली सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड. सो जीवात्मा म्हणतात त्याची इंटिग्रेटेड त्याची ಒಟ್ಟು पार्ट कसन म्हणारी सेवा मनोभाव एस्पेशली टू द देवोत्तम परम पुरुष कृष्ण. जलरी देवोत्तम परम पुरुष कृष्णांग वैकुंठाचे पळयत असच वैकुंठांत समेत पुरा जीवात्मा त्यांनी विष्णूला नारायणाला सेवे कोण असच हंग गोलोकधामान समेत त्यांनी गोपा गोपीस त्यांनी पुरा कृष्णाला सेवे कोण असच. जलरी जीवात्म कसन आलोचन करता हाव कृष्णाक कृष्णालोटू इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण मग असं म्हणारात मग कृष्णालोटू जीवन काढू कृष्ण तदन त्या सेम सर्विस सेवा मनोभाव कसन जत्ता परवर्टेड जत्ता. आता
24/7 म्हाका कृष्णाल नामस्मरण करूक, भजन करूक, कीर्तन करूक, तागेलें हें करूक इश्ट ना. जायते कसं इश्ट ना म्हणले कडल्यान एक विंगड ऍक्टिव्हिटी दिवका न्हू कसं नाही ओके हां घे लॅपटॉप घेवन घेऊन टका 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 म्हणून घेऊन करता बेश्टेत अथवा विंगड विंगड काम करता बेश्टेत अशी सर्व्हिस टू सुप्रीम लॉर्ड परवर्टेड जावन घेऊन हें येता ना सर्व्हिस टू फॅमिली अथवा सर्व्हिस टू नेशन सर्व्हिस टू कंपनी अशी परवर्टेड जाता. सो जीवात्म आध्यात्मिक लोकांतू संतोषांत आसचेत अशें कुशेर आसता चनपुरा कृष्णा लुट जाल्यारी इच्छेक आसा नाका म्हाका भौतिक लोकांत आसता. भौतिक लोकांत हांव भारी कुशेर आसता. ताकाची पिग पिग म्हळ्यार हंदी हंदी कसं म्हणचे ते आमची गेले ना डुक्कर. डुक्कर डुक्कर कसन आलोचन करता म्हळ्यार ते मला कत्ता असल्या समेत आय एम व्हेरी हॅपी हांव भारी खुशेर आस म्हणून आलोचन करता. मिगेले पळय कितें चळ डुक्कराच्या हांगा पिल्ल आसाची हो भारी खुशेर आसा मलमूत्र कत्तास जाल्यार हांव भारी खुशेर आस. सो एम्प्लॉई तो कंप्युटर एदोर घेवन बेसून घेवन समेत तो आलोचन करता आय एम हॅपी हांव भारी खुशेर आस. तशीची देवतेत आणि स्वर्गलोकांत समेत आलोचन करता इंद्र समेत आलोचन करता कसं नाही हो अप्सरे उर्वशी अस कितली अप्सरेज आसताची हांवय भारी कुशेर आसा आय एम ऑल्सो व्हेरी व्हेरी हॅपी. सो शिला प्रभुपाद म्हणटाची कसं म्हणल्यार दिस इज द इल्युजन मोह. सो माया म्हळ्यार हेंची कसं म्हळ्यार आर वी रियली हॅपी ऑर इल्युजरी हॅपीनेस. सो जीवात्मा अंडर द इल्यूशन ऑफ कसं सत्व रज तमो गुणाक ह्या जल्ला तो आलोचन करता कसं म्हळ्यार भौतिक लोकांत समेत हांव हॅपी आस. हांगा पुरा काळोख दिसता जाल्यार समेत हांव कुशेर आस म्हणून आलोचन करता. जाल्यार पदची अर्थ करून घेवची कसं म्हळ्यार पद हॅपीनेस म्हळ्यार कसं नाही ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु भक्तिम लभते पराम. पद हॅपीनेस कसं नाही ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा. सो केदना कृष्णाले सेवेंतूची आनंद पडवता असता 24/7 तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात केदना आनंद रसता केदन आनंद रसचे साध्य केदन बदची साक्षात्कार करून घेता. साक्षात्कार रिअलायझेशन कसं म्हळ्यार हू एम आय म्हळ्यार आय एम अ ब्रह्मन ब्रह्मभूत स्टेट कसं म्हळ्यार हांव बदची हांव म्हाका साक्षात्कार करून घेतला की हांव कृष्णेर नित्यदास. तेदना तो एकलो प्रसन्नात्म जावन घेवन आसच्याक साध्य. सो ताकाची हू एम आय म्हण ज्ञान अथवा थियरेटिकल आस्पेक्टार पळयतना ते आध्यात्मिक जीवनाचे आरंभ स्थितीची आमकां कळच्या पुरो की कसं नाही थियरेटिकली हांव जीवात्मा हांव कृष्णाले नित्य दास म्हणून घेऊन एक मिनिट लॅपटॉप चार्जर. सो जाल्यार साक्षात्कार केदन जाता ताका स्वरूप सिद्धी स्टेज म्हणून सांगता तसं नाही विज्ञान हुयामय केदन हांव बदची हांव कोण म्हूण घेवन साक्षात्कार करून घेवन त्या ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा स्टेजाक पोवचे त्या भावा स्टेजरी स्वरूप सिद्धी स्टेजरी जाता. तेदना स्वरूप सिद्धी स्टेज एक्चुअली एकलो बद हांव कोण 11
पॉइंट्स तक कळता हांव कसो नाही आध्यात्मिक लोकांक कसो नाही म्हगेले रिलेशनशिप कसो नाही म्हगेले इष्टदेव कोण म्हगेले स्थळ कसो नाही म्हगेले आनम कसो नाही कसो रिलेशनशिप्स असो पुराची 11 पॉइंट्स तक भाव स्टेजरी कळता सो दिस इज द रियलायझेशन म्हणजे साक्षात्कार जावचे सो तकाची एक जावन गेलो थिअरेटिकली अर्थ कोण घेवचे अनेक साक्षात्कार जावचे सो त्या साक्षात्कार भावा स्टेज एंड ऑफ भावा स्टेजरी सो समराइज करचे कसन शॉर्ट अजेरियाचे लेक्चर कसन म्हळ्यार हुआ माई म्हणताना मस्त रितीचे थिअरीज अथवा मस्त जनान मस्त नमुने पुरा सांगला कसन म्हळ्यार एक मिनिट सॉरी चार्जर आशिल्ले मस्त जनान मस्त नमुनेचे पुरा थिअरी इव्होल्युशन्स बिग बँग थिअरी त्या पुरा सांगिल्लो आसा जाल्यार आमी लॉजिकली समेत अर्थ कोण घेवच्या गल्लारी समेत आमकां अर्थ येता आमकां इमोशन्स त्या आनी असचे निमित्त आमी केमिकल्स हातूंतल्यान येवन आसच्याक साध्य ना आनी स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्युटी देह विंगड विंगड पंचमहाभूत आणि मूळे मांस हाजे निमित्त आणि जावनसच्या पुरो जाल्यारी आमी अर्थ कोण घेवेत कसं म्हळ्यारी हांव म्हूण सांगताना खंयचे जीवात्मा इज व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल सो त्या जीवात्मा ब्युटिफूल जावन आसचे निमित्त त्या मलमूत्र तसले इट कॅनॉट बी दॅट सबस्टन्स तसले ताकाची ते आम्ही श्लोक समेत पळयला कसं नाही यस्य आत्मबुद्धी कुणपे त्रिधातुके रियल इव्होल्युशन्स कसं नाही ऍक्च्युली जीवात्म अशी विंगड विंगड फिश अथवा सस्य प्राणी पक्षी अशी मनुष्याला येऊन इंतू येता मनुष्याला जी जन्म मस्त इम्पॉर्टंट सो ते आम्ही पळयला ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव सो ऍक्च्युली तेदना बद पॉइंट केदन येता हांव हू एम आय म्हूण करचे ते वाय एम आय सफरिंग इन द मेटेरियल वर्ल्ड भौतिक लोकांत कसले हांव सफर जाता असं म्हूण सांग लेखची त्या पॉइंट येताना आलोचन करता की हू एम आय देन अहम ब्रह्मास्मी म्हणताना बदची आम्ही अर्थ करून घेवका कसं नाही केलो जन सांगताची म्हळ्यार आमगेलं अस्तित्व मर्ज जाता त्या जाता नो हांगा क्लियरली सांगला कसं म्हळ्यार भविष्यान समेत आम्ही आसताची सो अत्वेवाहम जातून आसम आणि हुएम आई म्हूण अर्थ कोण घेताना सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभून सांगितले ते श्लोक कसं नसतं जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास नित्यदास म्हणताना कृष्णाल पोझिशन समेत मी अर्थ कोण घेऊ का सो ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह आणि कृष्णाला पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू द एंटायर क्रिएशन समेत कसं नाही ह्या रिअली आम्ही अर्थ कोण घेऊ आणि महाविष्णून ह्या भौतिक विश्व अथवा भौतिक जगತ್ತು क्रिएट केला तेका जीवात्म तटस्थ शक्ती जावन आशिल्ले निमित्त भौतिक लोकांतू असच्याक इष्ट पडवेत जर आध्यात्मिक लोकांत असच्याक इष्ट पडवेत ताची डिझायर हांगा डिझायर इज द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन डिझायर प्रकार आम्ही आध्यात्मिक लोकांत असचे अथवा आमगेले डिझायर प्रकार आम्ही भौतिक लोकांतू असचे आम्ही आमगेले नेशन देश फॅमिली चेडू बामणो बायल तांकां सेवे करच्याक इश्ट पडवता आसल्यारी आमी भौतिक लोकांतू आसताची आमी केदारना कृष्ण सर्वीस टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्णाले सेवे करच्याक इश्ट पडवताची तेन्ना तेदना आध्यात्मिक लोकांक वचच्याक साध्य आसा सर्वीस टू सुप्रीम लॉर्ड
सर्व्हिस टू सुप्रीम आम्ही कोणचे एकल्यांक सर्व्हिस करता कतीची आम्ही सर्व्हिस सेवे सोडूच जायना एदर फॅमिली नेशन कंपनी अशी अशी सेवे करका आमगे टाइम अशी पास करका जाता ना म्हणजे शुद्ध भक्ती जावन आशिल्लो केन्नाय कृष्णालयच निरंतर जावन घेवन सेवे करता आसता जरी भौतिक लोकांत आशिल्ले तेदना इवन जीवात्मा जावन आशिल्लो इवन डुकर समेत आलोचन करता हांव हुशार आसा देवते समेत आलोचन करता त्या शिला प्रभुपाद संतची हे इल्युजन मोह हे मोहातुल्यान भायर येवन इल्युजरी हॅपीनेस पळो नाका रियल हॅपीनेस पळ रियल हॅपीनेस कसं ना हे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत स्टेजार येईल तुका बदल जावन घेवन फील जावता आनंद असता दॅट इज द रियल हॅपीनेस द स्टेज that comes when we realize ourselves in the bhava stage. So Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare कनेक्ट कसा नाही प्रश्न कमेंट्स कसं हरे कृष्ण प्रभूजी डिटेल्ड क्लास आहे समराइज्ड क्लास आहे तुम्ही भारी चंदुकोन सांगून दिला आजी कोणाक जेवचा डाऊट असतील पण हरे कृष्णा